feel very bad sometimes. But thank you so much for एक सुअवसर दिलील बदल म्हाका एक opportunity मेळता म्हगेले purification खातीर तूं म्हाका परत परत opportunity दिता आसाची. So I'm very much thankful to you for this series. In fact, killing of demons, various demons अंतु. आज सेशन स्टार्ट करचे पहले हम गुरु को याद करूँ मंगलाचरण को स्टार्ट करता राइट नवे ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सवण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. थैंक यू सो मच भागवत पुराण कोंकणी टीम मुरलीधर चरण प्रभु सखी चरण माताजी सगळे वरिष्ठ खूप खूप धन्यवाद म्हाका पेशंटली आयकताची आयज सेशन स्टार्ट करया. सो हांगा आमी हे विंगड विंगड डेमन्साल बद्दल आयकताची अनेक पंथा आमी आयकल्ले आसा. आय थिंक जरासंधाली बी काणी म्हण म्हणची न्ही पास्ट टाइम लिहिला आमी अनेक पंथा आयकल उरच्या पाव आसा. मस्त मस्त कथान तो आयकल्ले आसा. आजी बी आमी ते आयकुच प्रयत्न करया. मात्र हे आमी केन्ना पास्ट टाइम्स आयकताची तेन्ना आमी थोडशे शिकचे बी उरता. अशी न्ही की खाली एक काणी म्हणशे कोण लक्षार नज ताजी म्हाका कसल उद्देश आसा एक भक्ता प्रती देवा रिलेशन कशें उरता सगळे आमकां कळून येता. सो आयचे सेशन हे जरासंधाल काणी तू म्हण आयचे पास्ट टाइमान कशी असती म्हळ्यार द्वारिकाची बद्दल आमी सुरवात करया. द्वारिकान तू आमी सगळो पापगोत आसा कृष्ण तांगेल पटराणी वट्टू उरता पटराणी म्हळ्यार तांगे सगळे राणी वट्टू आसा द्वारिका नगरीन तू आमकां हे बी आयकून आयलस की ताका 16,108 बायल आशिल्ले तितले तांगेल पॅलेस महल आशिल्ले आणि अशी न्ही की एकल्या वट्ट आशिल्ले तेन्ना आनी एकल्या वट्टू न्ही अशें म्हणून एट अ टायम सगळे बायलां वट्टू उरतशिल्लो तो आनी विंगड विंगड तांगे बट लिला करता उरतशिल्लो. तेन्ना ते कोणाक साधारण मनुष्याक साथ दिना बिकॉज कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ही हॅज अनलिमिटेड पवर्स ही कॅन डू एनीथिंग. तागेले एक्सपान्शन आमी पहिले लिलान तू बी आयकल्ले आसा मस्त लिलांत आयले आसा ब्रह्मविमोहन लिलान तू बी तांणी कशी गाय हे कसं म्हणटा हांगा वासरू कृष्णाल ते दोस्त जावन गोपास जावन येवन आयले कशी एक्सपान्शन केले पळय तशीच थंय द्वारका नगरीन तू बी केन्ना तो सगळे बायलां वट्टू उरता तेन्ना तितले बायलां वट्टू उरतशिल्लो एट अ सेम टायम अशें म्हणून आमकां आयकून घेवन आयले आसा. तेन्ना आनी कसं की म्हळ्यार एज अ मनुष्य रूप आयला आसा म्हणा फुडें तांगेले मनुष्य धर्म कसो आसा म्हळ्यार रुल्स अँड रेग्युलेशन्स कशे आसा ह्युमनाक ते बी तांणी एट द सेम टायम फॉलो करता आशिल्ले. नो डाउट फुल डे तांणी सगळे वट उरचे मात्र सकाळी न्हिदून जेन्ना फुडें अर्ली मॉर्निंग प्रातः कालांत उठचे ब्रह्ममुहूर्तांत तू तेन्ना कसं जाता की म्हळ्यार तांगेले ते कितले 16,108 कितले तांगेले एक्सपान्शन आसा पळय ते पुरा ओट्टू एक जावन येवन एक कृष्ण जावन येवन कार्य करचे उरता नित्यक्रम करचे उरता. तेन्ना सकाळी पूजा पाठ म्हळ्यार तांगेले नित्यक्रम करून घेवन तांगेले सुधर्मा हॉल म्हूण एक आसा थंय पुरा बाकीचे सभेचे लोक
घेऊन घेऊन मेळची उरता कसले चर्चा करचीशील राज्या बद्दल कसले चर्चा न्ही करचीशील थंय येवन करची म्हणून उरता सो बरी एक दिवस बी तांणी ते सुधर्मा हॉलाक तांगेले नित्यक्रम जाल्या नंतर सकाळी फुडें मेळता म्हणजेले तेन्ना कशें जाता सगलो कॉलेग उलयता आशिल तेन्ना एक पंता एक मेसेंजर येता मेसेंजर म्हळ्यार कोण मेसेज घेवन येतलो पळय थंय मेसेंजर येता तेन्ना मेसेंजर येयल तेन्ना कसो म्हणटा तो अगदी दुखी उरता तो मेसेंजर आनी म्हणटा हांव परमिशन ताका सैनीक घेवन येत म्हणा राजी महालान घेवन येता राज म्हळ्यार कृष्णा आवटूक मुखार घेवन येता आनी म्हणटा की हांव एक गंभीर मेसेज घेवन आयलो आसा म्हाका मदत जावका म्हणटा म्हळ्यार कसले मेसेज की म्हणटा तेन्ना म्हणटा की 20,000 राजा तांकां एक राक्षस रुपी राजान कैद करून दवरिल्लो आसा म्हळ्यार प्रिजनांत घालिल्लो आसा म्हाका तांकां रिलीज करचे आसा तांगेले तर्फेन हांव मेसेज घेवन आयिल्लो आसा तांणी तुगेले शुद्ध भक्त आनी प्लस राजा तांणी रिक्वेस्ट केलेली आसा तुमकां म्हणटा तेन्ना आनी तागेलें नांव जरासंध म्हणून म्हणटा ओ वय जरासंधान बांदून घाल्यावे तांकां अशें म्हणटा आतां त्याची टायमारी राज्यांतू भ्रमण करता करताची आमगेले नारद मुनी म्हणून गोतस न्हय ताका खंय वचका जाल्यार परमिशन आनी घेवका म्हणून ना खंयच्या लोका वचचे जाता तो भोंवता भोंवताची हांगा येत म्हूण जालें पळोवचें की कृष्णा लील कशी चलता आसा म्हणून दिवसभर कशें चलता त्या बी पळोवन जाली उरता की सगळे महलान तूं एका टायमार उपस्थित आसा त्या बी पळोवन येता आनी सकाळी फुडें तांगेले सुधर्मा हॉलान तूं बी येता म्हूण जालें तांणी येवच्याक ब्राह्मण नेवे तो कृष्ण तांगेलो आदर सत्कार करता नारद मुनी येयाची बसाची म्हणटा आनी कडे तांगेले उलोवची वार्ता करता तशी उलयता उलयता अशी म्हणटा एक बाजून हे मेसेंजर हांगा आयिल्लो आसा आनी तितल्याकच नारद मुनी बी प्रवेश करता तेन्ना म्हणटा कशी येवची जाल्यार कितें चलता आनी आमगेले पांडव लोक कसो करताची अशें म्हूण विचारता उलयता उलयता तेन्ना तो म्हणटा नारद मुनी कशी गोत आसा हो परम पुरुषोत्तम परमात्मा ताका कसले गोत ना म्हूण तागे घणच्यान कसले निपयल उरना म्हणून बी गोत आसा मात एज अ क्वेश्चन केलें म्हणून आपणे रिप्लाय दिवका म्हूण भाई तेन्ना म्हणटा की थंय सगळे लोक समूह बरे कोण आसाची आनी महाराज युधिष्ठिरान राजसूय यज्ञ करची विचार आसा म्हणून तागेले प्लॅनिंग आसा आनी ताणें तुका आमंत्रण केल्या म्हणटा तेन्ना ओ भय अशें म्हणटा आतां कसो जाता हे कृष्णाक दोन ऑप्शन आसा एक बाजून हे कोण मेसेंजर कोण घेवन आयिल्लो आसा पळय तांकां ते राजा बांदून घालिल्ले राजाक हे तांकां सुटोवचे एक थंय वचका जेवो हे इन्विटेशन कोण नारद मुनी कोण घेवन आयिल्लो आसा राजसूय यज्ञाक थंय वचचे कन्फ्युजन उरतो म्हळ्यार कसो करचें हांवें दोन्ही इम्पॉर्टंट प्रायोरिटी कसले दिवका म्हूण तो कन्फ्युजन उरता पळय तांगेले एक काउन्सिलर आसा तागेलें नांव उद्धव आमी कोणान आयकल्लें आसता ते उद्धवा विचारता उद्धवाले वचून विचारता की बाबा अशें म्हाका कन्फ्युजन आसा हांव खंयची प्रायोरिटी दिवं म्हूण म्हाका कळनाशें आसा म्हणटा म्हणल्या फुडें हांगा आमी शिकून येवपा पळय कृष्ण स्वता देव म्हणून ताका डिसिजन घेवचें कसं लायक कोणाले परमिशन आवश्यकता आसलें ना पण म्हालगर्डे म्हण एक काउन्सिलर एक विचारका तांगेले आन्सर घेवका म्हूण तो आमकां शिकयता स्वता एक मनुष्य रुपार आसनेवे म्हणून काउन्सिलर एक एडवायस घेवन एक्शन घेवचे प्रयत्न करता तेन्ना उद्धव म्हळ्यार अगदी बुदवंत मनुष्य ताणें कसलें डिसिजन घेवचें आशिल्लें एकदम थिंक करून प्लॅनिंग आवट कोण सांगता ते दोनूय स्थिती कंडिशन आयकून घेवन कृष्णाक अशी सांगता की तूं एक काम कर तूं हांगाचे न्हय हस्तिनापुरा वच म्हळ्यार हे खंय इंद्रप्रस्थ आसा पळय थंय वच आनी इंद्रप्रस्थान हांगेले पांडवाले वच आनी थंय वचून राजाले वच तूं युधिष्ठिराले वच आनी कडे तागेले वचून ताका सांग की तूं भीमाक न्ही अर्जुना घेवन कित्याक म्हळ्यार आतां राजसूय यज्ञ कोण करचे शकता केन्ना कोण सगळे राज्य हारयल उरता पळय ताज नंतर तो राजसूय यज्ञ करचे म्हूण जाता तेन्ना तूं युधिष्ठिरा सांग की सगळे राज्याक हारयल्या की कितें ना जर आशिल्लें आसल्यार हे जरासंधाक हारोवचे बी यश प्लॅन म्हणून घेवन सांग आनी तूं भीमा आनी अर्जुना घेवन वच आनीक
बरोबर एक एडवाइस दिता की केन्ना तू जरासंधा मेळचे वत पळय तेन्ना तू अशी क्षत्रिय रुपार वच्चे वत नाका. ब्राह्मणाल वेश घेऊन वचाच तुम्ही तिघी लोक. कृष्ण म्हणतात जायत तुम सांगेल तशी करता म्हणता आणि भायर सरता. भायर सरता म्हळ्यार एकलो भायर सरना तो. तेन्ना हांगा वता पळय हस्तिनापुरा वचका जाल्यार अशी सादारण रितीन वतना. पुरा बायलां आवडटो घेवन, चेडूं आवडटो घेवन, सोल्जर आवडटो घेवन पुरा अशी एक बँड बाजा म्हळ्यार एक व्हड दिब्बणशें कोन्न घेवन राजसूय यज्ञाची थंय वता म्हण जालें. युधिष्ठीर महाराज मस्त खुशी राजाक हाका कृष्णा पळोवन की पुरा वट्टू घेवन आयिल्लो आसा म्हळ्यार तांणी मस्त वेट केलेलो उरता. आनी केन्ना डिवोटी एक आसा केन्ना देवा पळयत पळय तांगेले एक मनांतली एक भावना एक विंगड उरता आनी तेन्ना केन्ना उत्सुक उरताची. आनी थंय तर ते युगान तर डायरेक्ट कम्युनिकेशन म्हणटा पळय कृष्णा वट्ट जेवचें आशिल्लें जात आशिल्लें तेन्ना कृष्णा पळोवन मस्तची खुश जावन तांगेलें इतलें आमंत्रण करता कडेन द्रौपदी बाकी तांगेले कृष्णाल बायलाल पुरा आदर सत्कार करता अशें करून घेवन उरता म्हण जालें. आनी हे एक दिवसा काणी अशी म्हण केन्ना एक खंयच्यान आनीक कडेन वचचें म्हण जाता तेन्ना हे एक सुमार म्हयन्या खातीर राबिल्ली उरता अशी न्हय की 1-2 दिवसा खातीर म्हण न्हय. ओटू लोक गेलेली उरता तशी एक थोडे दिवस जावचे कची युधिष्ठीर कसो म्हणटा महाराजू कृष्णाक की कृष्णा म्हाका तुगेलें परमिशन जराशीर आसल्यार म्हाका राज सुयज्ञ करची म्हणून एक विचार सांगा. आनी म्हाका सगळे राजाक देवी देवताक ब्रह्माक शिवजीक सगळ्यांक आमंत्रीत करचे मन आसा म्हणटा. हेजे खातीर न्हय की हांव तांखे राजाक पुरा अशी तांणी राजा जावं हांव तांकां हारयता अशी ते दृश्टीन न्हय. म्हगेल हे देवी देवताक आनी आपूच एक उद्देश कसो की म्हळ्यार तांकां सगळो गोत्तुरका की तूं कृष्ण तूं सगळ्यात परम पुरुषोत्तम परमेश्वर आनी तांणी पुरा तुगेले अंश म्हळ्यार तुगेलेची तुगेले पवरा निमित्तान तांकां पवर मेळटा हे म्हाका तांकां कळूं ते उद्देशान म्हाका तांकां सगळ्यांक आमंत्रण करचें आसा म्हणटा. तेन्ना कृष्ण म्हणटा जायत तूं कर येता आनी हे बरेच तूं अशी राजसूय यज्ञ करची म्हळ्यार अगदी भारी बरो विचार म्हणटा. तशेंच ते तुगेले भाव कोण आसाची तूं स्वता तूं पुराची देवी देवताले अंश न्हय तशें करून अर्जुनीन राजपुत्र म्हण अशी एक एकले भीम वायूल पुत्र अशें म्हण आसता म्हणा देवी देवताल्याची अंश म्हणून जात न्हय. तेन्ना तुमी एक काम करा तूं युधिष्ठिरा म्हणटा तूं चार बाजून उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चार बाजून तुगेले भावंडा धाड आनी थंयचे सगळे राजाक आपोवन घेवन हाड म्हणटा. अशें न्हय की तांकां हारोच उद्देशान न्हय ते राजसूय यज्ञ करता म्हळ्यार ग्रँड तरीकेन करता पडटा ताचे खातीर सुमार पयशे म्हण आस्ती म्हण सगळं जावपा पडटा ते अशी सादारण रितीन करचें जायना. तेन्ना केन्ना सगळे राजान सहमत उरतात आनी सगळे टॅक्स आनी जर दिताची तेन्ना हे यज्ञ सम रितीन करचें जाता आनी तांगेली उपस्थिती बी उरता राजा लोकांची उपस्थिती बी उरता म्हणजे सो सगळे बाजून सगळे दिशान उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिमान चार भावंड वचून घेवन येता म्हण जालें. आतां सगळे लोक एग्री जाताची आनी ताका सुमार संपत्ती मेळटा तांकां चार भावंडाक आनी येता म्हणजे मात्र जरासंध म्हूण एक कोण आशिल्लो पळय तो मात एक एग्री जाल्लो उरना. आतां हो जरासंध म्हळ्यार कोण कंसालो माम कंस कोण कंस म्हळ्यार कृष्णालो माम आनी कंसाल माव म्हळ्यार बायली बाप्पा हो जरासंध. तेगे जरासंधाक कृष्णाचेर केन्ना राग कित्याक म्हळ्यार तागेले 2 धूव आसा न्हय अस्ती प्राप्ती तांगेले विडो जाली निमित्तान ते जरासंधाक कंसान मारले म्हणून मस्तची एक पयली दोनूची एक दुश्मनीशी आसा. सो तो हे आमंत्रण स्वीकार करचेक हे राजसूय यज्ञ येवचे तयार जाता. तेन्ना कृष्ण कसो म्हणटा एक सजेशन दिता हे एक्चुअली प्लॅनिंग कोणू आयिल्लो असो द्वारिकाच्यान येवपाचें उद्धवान सांगिल्ले प्रमाणाचे मात्र युधिष्ठिरा मुखार अशी बिहेव करता की सांगूच आतां प्लॅन केलेल्या बारे आनी म्हणटा की युधिष्ठीर तूं अशें कर तूं म्हाका तुगेले 2 भाव भीम आनी अर्जुन मगे वटू धाड
आम्ही वचून जरासंधाले वचून युद्ध करून म्हणजे फाईट करून युद्ध नाही 1 to 1 फाईट करून ताका हारोवन येताची म्हणटा युधिष्ठिर महाराज कृष्णा कशी ना म्हणतले ना ताणें सांगितलं आयकूंक पळय आणि ना जाल्यार बी हे बऱ्या खात्रेक म्हणिल्लें आसना कित्याक म्हळ्यार तो जरासंध म्हळ्यार ताणें मस्त लोकांक त्रास दिलेले आसा आणि कडे कृष्ण सांगता बी की अशेंच ताणें सुमार लोकांक कैद करून घालिल्लो आसा अशें म्हणटा बी तेन्ना कसो जाता भीम अर्जुन आणि कृष्ण स्वता हांणी तिगी लोक भायर सरताची मगध मगध जरासंध मगधाचो राज आशिल्लो थंय वता म्हण जालें थंय वचका ताका ब्राह्मण आल्वेश घेवन वच म्हणिल्लें म्हण तिनी लोक चंद करून एक साधारण ब्राह्मण जावन वता म्हण जालें थंय वचच्याक जरासंध ब्राह्मणाल मस्त तागेले एक पूण भले तो कशीच राजांक सतावसू वो लोकांक सतावसू जशें केल्यार बी ब्राह्मण आवडटा तो मस्त रिस्पेक्ट कित्याक म्हळ्यार ताणें स्क्रिप्चर्सांनी वाचून आयिल्लें की ब्राह्मण म्हळ्यार सगळे लोकांले गुरू स्पिरिच्युअल मास्टर तांकां मस्त रिस्पेक्ट करता म्हणून त्या दिश्टेन केन्ना तो ब्राह्मणालो अपमानांनी करनाशिल्लो तांगे खातीर ते जीव दिवच्याक बी तयार आसा म्हणटा पळय तशी बुद्धी आशिल्ली तागेली सो केन हे तिनी ब्राह्मण जावन घेवन आयिल्ले आसाची तो पयले ताका माथ्या वता की हांणी कोण म्हणून ब्राह्मणावारी म्हूण तांकां हे म्हणजे तागेलो आदर सत्कारांनी करता मात्र कसं जाता हे भीम आणि अर्जुना अशे खांद्याचे रितांनी क्षत्रिय न्हय ते बाण आणि दवर न्हू पुरा हांगा एक मार्क्स शेजारी उरतात आनी वजनाचे बाणाचे ते चील आणि लटका निमित्तान हांगा क्षत्रिय म्हणा पडता युद्ध करता उरताचे तांकां निशान जाली उरता हक्क डाऊट मारता जरासंधात हांणी पुरा ब्राह्मण न्हय हे क्षत्रिय उरका अशें म्हूण लेखतात आणि एक मनांत लेखता पण ताणें ब्राह्मणाल वेश घेवन आयलो आसा आनी मागचे आयिल्ले आसा म्हणा फुडें कसं म्हूण सांगचें जायना न्हय म्हूण एक पोलायटली सांगता की तूं म्हगेल्या आंगणान तूं ब्राह्मण जावन आयिल्लो आसा आनी हांव ब्राह्मणाक मस्त रिस्पेक्ट करता तांगे खातीर हांव म्हगेल जीव दी म्हळ्यार बी दिवच्या तयार आसा केन्ना तो तशें म्हणटा तेन्ना कृष्ण म्हणटा की आमी एक्चुअलीची ब्राह्मण न्हय आमी हांगा वेश घेवन आयिल्ले आसा आनी हांव तुगे मुखार मागचे आयल्या एक वस्तू म्हणटा मात्र आमचे धन खाण हे पुरा नाका आमकां तुगे वटू 1 to 1 ड्युअल फाईट करचें आसा म्हणटा आनी आयडेंटिटी दिता हो पांडुपुत्र सेकंड पांडुपुत्र भीम हो अर्जुन आनी हांव तुगेलो दुश्मन कृष्ण म्हणटा हे आयकुच्याक म्हळ्यार जरासंध अशें बेगीन डाऊट उरता घोट्ट आशिल्लें तोंड म्हूण गोत उरता पळोवचें कशी म्हणटा हडहडान हास्य सुरू करता तुमी मागचे आयल्या आनी ते सुद्दां मगे वटू फाईट करचे आयिल्ले आसा कसं म्हणटा सांग आयते केन्ना आयिल्ले आसा हांव तयार आसा मात्र म्हणटा कृष्णा तूं पळय मेगे वटू पयले बी युद्ध करचे आयिल्ले आसा हालाकी कृष्णान सत्रपंथा जरासंधा हारय न्हू मान उडयले ना हारोवन धाडल्या पण हो जरासंध उलट कसं म्हणटा का तूं तर युद्धभुमीच्यान धांवन गेली मनुष्य तुगे वट्ट कोण आनी वापस झगडी करता तू कन्फ्युज जाता उरता मनुष्य म्हाका तुगे वट्ट युद्ध करचें मन ना आनी अर्जुना कसं म्हणटा हाक पळयल्यार हो इतलो सांसो आसा युद्ध कोणा वटेन ते क्षत्रिय हांतू तूं गूण सांगचे उरता म्हळ्यार युद्ध भुमीन तांणी कशी उरता बिफोर आनी आफ्टर वॉर तांणी कशी बिहेव करता हे बी हांगा कळोन येता हे युद्धांतू म्हळ्यार हांगेल बिहेवियरा वयल्यान आनी म्हणटा अर्जुना म्हणटा अर्जुन पळयल्यार बारीक आसा हाका कसं ताकद आशिल्ल्या वार दिसना युद्ध बरोबरच लोकां वट्ट केल्ल्या करचे उरता हो भीम नव्हे हो अडना मेगे खात्रेक हांव हागे वट्टू युद्ध करचे रेडी आसा म्हणटा जायत म्हणता कृष्ण एक्चुअली कृष्णा प्लॅन तशी उरता की भीमा वट्टू हांणी युद्ध करूं का म्हणून जावका म्हणून अर्जुना आनी स्वता गेलेली उरता म्हणच्या का ताबडतोब दोघी इमिजिएटली म्हणटा पळय ते गदा एक गदा भीमा दिता आनी एक गद स्वता घेवन फाईट करचे सुरू करता म्हणजे अशी फाईट करची की दोघी लोकांक ताकद म्हळ्यार इक्वल म्हणजे आडना धम 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 कोण दिवसा सकाळचे 2 सांज पासून मारता बशे कोण हारना
अशी ताजे वर्णन आस की 2 हत्ती कशी ते शुगर केनाची खेतान तूं झगडी करता लेश काण मुळांतल्यान काण कुचलताच पळय म्हळ्यार ताजेची स्मॅश करता पळय तशी हांनी परत परत क्लब घेवची म्हळ्यार गदा घेवची खंय धाडोन धाडोन मोण घालची धाडोन धाडोन मोण घालची अशी पसून जावन न्हू कडेरी हाता मुष्टीन तांणी फायट करचे सुरू केले अशी लगातार 27 दिवस पासून चल्ली पळय हांगेलें युद्ध अनेक कितकी म्हळ्यार युद्धा वेळार सकाळ ते सांज युद्ध जालें सांजे नंतर अशी नाही की तांणी एक दुसऱ्याला एनिमी म्हणून नाही पहले सान जरासन तांक वापस तांगेल पहले सान तू बसून तांगे वट्टू जेवण करचे म्हणा फ्रेंडली नेचरान उरचे युद्धा वेळा मात युद्ध करचे हे आम्ही शिक्का आजकाल जमान्यात अशी उरतवे केन्ना अर्धरात्री सुद्धा फाईट चलता उरता कोणाला कसं दुश्मन म्हणून सांगच्या जेना एक नीती म्हणून तेन्ना तशी नाही शिक सो वापस 27 दिवस नंतर 28 दिवस हो भीम कृष्णा म्हणता कृष्णा हांव इतले दिवस दोन युद्ध करता आसा म्हाका दिसना हांव हाक हारोवचें शकता म्हणून कसं जालें की म्हळ्यार तो मर्च सारको दिसना म्हळ्यार मागीर हांव पुरा ताकद घालता ताका बी तितली ताकद आसा आतां हाजी म्हापशी बी एक सांजची एक काण आसा आमकां सगळो गोत्तू समज वरिश्ठ लोक आसा तांणी पुरा आयकल्ले उरचे फावो हो जरासंध कोण आस पळय तो एक साधारण मनुश्य न्ही ताका एक स्पेशल पावर येवचे हाका बी एक रिजन आसा तो बृहद्रथ म्हणून तागेलो एक राज आशिल्लो तागेलो पूत आतां पूत कशी म्हणून सांगपाक जाल्यार त्या राजाले 2 अवळजवळी भयण वट्टू तागेलें लग्न जालेलें त्या राजाले मात ते राजा कोण संतान ना आशिल्ले म्हूण त्या राजान मस्तची अशी कसं म्हणटा सांग तपनी केलेली उरता त्यानंतर एक ऋषी येवन ताका एक फल दिता आणि म्हणटा तूं तुगेल्या बायलेक खावई म्हणटा आतां हो राजा दोन्ही बायलेक तितले प्रीत करता आशिल्लो म्हणून पळय तो कसो करता राजा त्या फलाचे अर्ध अर्ध करून दोन्ही बायलां दिता म्हूण जालें दोन्ही बायल गुरवार जाताची केन्ना दोन्ही बाळांत जाताची तेन्ना पळयल्यार दोन्ही लोकांक पोटांतल्यान अर्ध अर्ध चड जाल्लें आसा म्हळ्यार एक कंप्लीट चड अशें दिसना आनी तें पळयल्यार एकदम भयंकरशें दिसता आशिल्लें पूण तो राज कसं करता असल चरड घेवन कसो जालें म्हळ्यार ते समने पळय म्हणून रानांत उडय म्हणून मळील उरता ते दोन्हीची तुकडे आशिल्ले खण आसा ते रानांत उडयले उरता आणि थंय त्या तुकडे आसा थंय एक राक्षस उरता तिगेलें नांव जरा म्हणून ती राक्षसी हे 2 तुकडे पळयत म्हूण जाले आनी ती सान सान चरडाल तुकडे न्हय ते अशी कोण एक उजव्या हातान एक दाव्या हातान दोन्ही तुकडे लागीं हाडटा ते जॉईंट जाता म्हूण जालें तिगेले पवरान म्हणून ती अशी जॉईंट करता आतां तितून सांग ती राक्षस म्हळ्यार ते चरडाक बी हरशी खावयत आशिल्ली म्हळ्यार मनशाक बी खावता ही ती मात ते चरडा पळोवन ती खावची तशें मन करना आनी ते राजा खाण सांगता की अशें अशें आपणे हे 2 तुकडे मेळ्ळे आनी अशी आपणान जॉईंट केले आनी ते मनुष्य जिवंत जाता म्हणून जीवन जालें म्हणून फुडें तो राज खूश जाता आनी तागेलें नांव ते जरासन ते जरान ताका जॉईंट केले निमित्तान तागेलें नांव जरासन म्हणून पडटा आनी तो अगदी पॉवरफुल जाता म्हणून जालो तेच निमित्तान हो जरासन अगदी पॉवरफुल उरता मात हे कोणाक गोतस ही पुरा काणी कृष्ण कसो जालें म्हळ्यार कृष्णाक ताका कसले गोत ना म्हूण ना पळय कृष्णाक आज पासून कसले निपील ना नवे ताका मात हे गोत आसा तेन्ना कसं करता म्हळ्यार 28व्या दिवसाक केन्ना युद्ध सुरू जाता तेन्ना वापस सेम मुष्टीन लढची सुरू जाता तेन्ना मात कृष्ण कसं करता हाका भीमाक हिंट दिता फाईट ते 2 लोकां वट म्हण आपल्या तिसऱ्यान इंटरफियर करचें ना म्हणून दूरच्यान बशील कणे एक हिंट दिता हिंट दिवन कसं करता अशी एक झाडाचे एक देंट म्हण एक तुकडो काड न्हू अशी मोडता आनी ऑपोजीट डायरेक्शनान तूं उडयत म्हूण जाय समज कोण मोडून ऑपोजीट डायरेक्शनान हाजे भीमाक कळ्ळें की ओ हाक कशी मारचें म्हणून ते जरासंधा वयर धरता ताका आनी समची कशें आमी हे काप कसं म्हणटा वस्त्र कशी पिंता पळय तशी एक पाय एक धर न्हू आनी एक पाया वयल्यान अशी तांडून न्हू
दोन तुकड करता, अशी तुकड की समोर तग्गूदून वयर पासून दोन भाग जात पळय, एक हात एक दोळो अर्ध नाक, एक भाग एक अशी दोन तुकड जावन उडयत जाले आनी तागेल वध करता, अशी तागेल वध करून जाल्ल्यावर हे जाता. मात्र हे केली कोणे? भीमानं केलेले. मात्र कोणा निमित्तान केलेले? कृष्णानं सांगेल निमित्तानं. मात क्रेडिट कृष्ण कोणा दिता सांग, तेगेल भक्ता दिता. हांगा मारून जाले वापस येना पडे परत येना पडे युधिष्ठिरांनी सगळे खुश जाताची. हे पुरा केलेले कडे हे 20,000 कोण राज लोक आशिल्ले तांकां रिलीज करता. ते रिलीज करून जाले नंतर पडेरी जनरली खंयचे राज्यान राजा माना पडे ते राज्य कोण मारता तांगेल जात नव्हे, पण हांगा कसं जात सांग, कोण जरासंधाल पूत आसा सहदेव म्हूण आसा, कृष्ण ताका नेक्स्ट राज कर सोडल्यार हे युद्ध हाजी खात्री केलेली नाही की ते राज्य जिखची त्या उद्देशार केलेली नाही, फक्त ह्याची खात्री केली की कोण जरासंध आसा तो लोकांक मस्त सरप्राईज दिता आशिल्लो विंगड राजाक म्हणून ते ताका पनिशमेंट दिवचे खातीर हे युद्ध केलेले जाले. आणि तशीच बाकी कोण राज आसा तांकां रिलीज केली. ते राज कोण आशिल्ले ते मेसेंजर आवडटू केन मेसेज धाडता आणि केन पर्सनली केन देवाल दर्शन जाता तांणी केन्ना देवाक ग्लोरिफाय केल्लेस पळय मस्तची आयकूच सारखे तांणी ग्लोरिफाय केल्या. म्हणून आता तू अशी म्हणता की तांणी की देवा तुम्ही म्हाका म्हळ्यार कृष्णा तुम्ही आमकां हे मटिरियल कसं हे बंधनाचे आता सोडले पळय म्हळ्यार प्रिजनांत आशिल्ले तातूंतल्यान आमकां भायर काडले पळय, मात आमी तुमगे कडच्यान हे इच्छा दवरता की आमगेले मटिरियल एक्झिस्टन्सा कडच्यान बी तुमी आमकां काडा म्हणून. म्हळ्यार अर्थ कसले की आमचे माया मोह माया अटॅचमेंट खंयचेच पळय हाजे तेन्ना बी तुमी काडा म्हणून. हाजे अर्थ कशी केन्ना पॉसिबल जाता केन्ना आमी आमगेले सेन्सेस खंयचे आसा केन्ना आमी देवा सेवेन तू कंप्लीट सरेंडर जावन केन्ना आमी तांगेले देवा डिवोशनल सर्विसान केन्ना घालता तेन्ना मात हे पॉसिबल आसा. म्हणा पळय हे उद्देश हे पास्ट टायमान तू आमी इतले लेखून घेवपाक की इट्स नॉट जस्ट की जरासंधा मारले जाले म्हणून नाही, केन युधिष्ठिरान फॉलो केलेले कशी देव एक डिवोटीले उत्तर ऐकतात. देव पासून म्हण की केन्ना एक मनुष्य एक डिवोटी ताका सेन्सेसार कंट्रोल करता कॉन्कर करता तो देवाक कॉन्कर करता म्हणटा. म्हळ्यार देव देवाल मन जिततो केन्ना एक ताका सगळे सेन्सेस देवाल कार्या खातीर करता. देव तागे खातीर कसले करचे शकता. कशा देव आता अर्जुना खातीर म्हण पार्थ सारथी म्हणता न्हवे, कोण सारथी जावन युद्ध भुमीन तू अशी ते लात खावच्या तयार जाता अशी सरळ वेळ कोणाले अशी इतले पसून जावन येवचे तशी देवान भक्ता खातीर अनेक अनेक निम्न ते निम्न केलेले आसा की त्यामुळे भक्ता प्रीती मस्त इम्पॉर्टंट. तशें खातीर आमकां हांगा याद दवरप की आमी केन्ना दुख्खांत उरता तेन्ना मात्र आमी देवाक स्मरण करचें न्ही. आमी केन्ना खुशींत उरता तेन्ना बी आमी देवाक तितले स्मरण करता आणि आमी जाऊ तितले म्हणता पळय 24/7 बाकी हातूंत आमी एडवर्टायज करताचे वी आर अवेलेबल फॉर थोड म्हणता थोड कस्टमर सर्विस आनी म्हणता अवेलेबल फॉर 24/7 अशी ते 24/7 तांत उरची पसून देवाल इंद्रिया देवाल सर्विसांत डिवोशनल सर्विसांत एंगेज जावं ते आमगेले प्रयास आणि तेन्ना केन्ना आमी उरता देव आमगेलो उरता कायम उरता आणि देवान जर आमगेलो उरता असल्यार आमकां कोण कसले कितले मारचे प्रयत्न करो कितले आमकां हानी दिवचे प्रयत्न केलो ते दिवचे सादे ना कित्याक म्हळ्यार देव आमकां कायम रक्षा करताची. ते आमकां एक पूर्ण विश्वासू बी उरपा आणि तितले डेडिकेशनान तू डिवोशनान तू आमी देवा सर्व करता ते आमगेले मेन उद्देश. हाजे नंतर हे कसं म्हणटा सांग तशीच राजसूय यज्ञाची पुरा तयारी आनी जाता. हाजे मागीर मात मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट तू शिशुपाल वधाची पॉसिबल आसा स्टोरी येवचे शकता नाजाल्यार हाजे कंटिन्युएशन तुची शिशुपाल वध म्हणून आशिल्ले.
सो आयची सेशन आमगेले पास्ट टाइम हांगा पूर्ण जाता. मुरलीधर चरण प्रभू हांव कसले मिस आउट जे केलेली आशिल्ली आसल्यार तुमी म्हाका सांगायची आनी आय आस्क फॉर फॉरगिवनेस कसले हांव चूक जर केली आसल्यार. हरे कृष्णा. हरी हरी बोल माताजी. ती अति सुंदर जावन जरासंध बधा विषय सांगितलं असं की श्रीमद भागवत मानतोला अति सुंदर जावन स्व स्कंद आणतो आज विवरण माताजीने इतली डिटेल जावन आमका रेग्युलरली मथुरा माताजी सांगता असता कृष्णा बुक घेऊ का कृष्णा बुक घेऊ का म्हणून. कृष्णा बुक आणतोय मी आपल्याला पण तो श्लोक सोडण्यातील बरी कहाणी जाऊन असं दिलेलं असतं. माताजींत एक एक्स्ट्रा श्रीमद भागवत मातून आमका अनेक कहाणी असं कसं म्हणणारी जरासंधाला जन्म झालेला. शिला प्रभुपाद स्वामी त्यांनी सुरुवेचे कंची अध्याय कंची वर्ष म्हणल मग कुठं असे ना परपट आणतो अजे डिटेल विवरण दिलेलं असं की जरासंधाला लाईव्ह जनन झालेलाच्या त्या माताजीने छंद कोण संगीन दिलेलं असं हंतो आमका शिकून गडियात कसं म्हणारी श्रीमद भागवतम भगवद्गीता असल पुस्तक वेद वाक्य आमका कितल्या मुखारसून होर जाता तिथली कोरका म्हणाला. परीक्षित महाराजांना लगी एंड ऑफ लाईफ निम्गे त्यांना सांगताना तक्षकाला स्नेक बाईट मितीना पण कसं केलेलं सीधा गंगा तटा वचून ऋषिमुनी पूरा ಒಟ್ಟು ಮೇಳವನ್ನು ಕೊರೋನು सुखदेव गोस्वामीला तकोनु भागवत कथा ऐकलं बिंगड कसले केक वच्चनी कसला घर तगला राजी कोणा देऊ का दुड्डू कोणा देऊ का या कोरका त्या कोरका कसले करनी सीधा पूरा सोडू देवाला हुडगास काढूक पूरा भक्ता तंगल ಒಟ್ಟು मालूक चमकल तशीच सुता गोस्वामी त्यांनी नैमिषारण्य अंदू पूरा ब्राह्मणाक रय्या तंक पूरा ಒಟ್ಟು कोरनु श्रीमद भागवतम कथा केलेला देवाला कार्य संगता शिलेची म्हणजे आमका असं लाईक अवसर मिळाला असं शिला प्रभुपाद स्वामी मितीना तांगेल भक्ता मितीना की सदैव जाऊन भगवद्गीता श्रीमद भागवतम कृष्णा कथा लिहिले सगळं ऐकूच्या अवसर मिळाला असं आजी भारी लायक जाऊन माताजीने सांगितलं असं आमका की जरासंध वधाचे मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. तुमगेला परमिशनस म्हणजे क्वेश्चन स्टडी आहेत की कोणा गॅस म्हणजे हरे कृष्णा माताजी. हा मथुरा माताजी बोलले. धन्यवाद प्रणाम माताजी सांगायची नाही कसं म्हणा रे आम्ही सुरेख जरासंध 17 18 युद्ध केलं री कृष्ण तक मारनाशी मागशी पेटेलो कसं लाका म्हणाली एक रिझन ताज बिहाइंड एक असत कसं म्हणाली भीमानाची ताका दिवशी मारका म्हणून ताका 18 तो दिवशी मानाची अपास पेटयता जाल्यार त्यातना युद्धा वाड्यार करना कृष्ण रणछोड अशी भिवन धावलो अशी तशी म्हणून पुरा ताका कालेवनानी मारिलानी असणार जावका म्हणून ते केलेले आवडतो त्या प्लॅनिंग त्या पुरा प्लॅनिंग देवाले कसलं म्हणे एक प्लॅनिंग ह्या जरासंध वध जातरी आमका कळची ह्या विषय जरासंध वध कळत जातरीची आमका हे कळची की कृष्णान कसं लागते तिथले पण 18 त्या कसं लाग म्हणारी जरासंधा ಒಟ್ಟುची पूर तागेले कृष्णाक विरोधशील जन तो आपापी घेऊन येता आपापी त्या कृष्ण तांक दिवश मारचा जाता वच का म्हणा कृष्णा लागी क्रेडिट डिवोटी दिवची खात्री का करची नव्या कृष्णाना स्वतः जाव गजला त्यांनी केनकी मारचे जाव का म्हणता गेल ते क्रेडिट ते भीमा दिवच खात्री पुरा केल नव्या वय 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 तेची एक देवाल एक खेळ कश म्हणा रे ते जरासंध वध जातरीची आमका कळचे कृष्णाल कसं प्लॅन ते म्हणून म्हणाले एक आमका कळता तिथले सांगचे ते हरे कृष्णा. येस माताजी थँक्यू सो मच माताजी. हरे कृष्णा मिंगड कोणाके कसले कमेंट जो प्रश्न असायचा येस माताजी निम्गे आता जागृती माताजी. हरे कृष्ण माताजी. म्हाका नेमगुचे अशें म्हणारी ये जरासंध ये म्हणारी कंसाल माव नवे हा तेच एक कन्फ्युजन असेल म्हणारी त्या मागणी दोन बायल आशिल्ली
हा. प्राप्ती आणि असती म्हणून तांगेल बापू. हा म्हणरी हो जरासंध युद्ध करत मग कारण ताणे कंसाक मारला म्हणून आणि वय. मागीर त्या बायलेक म्हणरी त्या गेले कंसाल बायलेक ताका वापस म्हणरी रिवाजा प्रकारे तो ताका बरता नवे ते राज्य तुकून म्हणरी मथुरा तुकून ताका वरका पडले नवे ने मथुरा जनता खातीर कशी मथुरा सोडवत नव्हे जावका म्हणून कृष्ण हो परत परत 27 सुद्धा आशिल म्हणून तो कसो लागता की आपल्याला भयान गेला म्हणून तशें म्हणटा 18वें पण आता हे युद्ध जावचें पळय तेन्ना म्हणटा तू मेगेल भयान तू सोड घेवन गेला म्हणून ऍक्च्युअली ताजे खातीर सोड गेलेलो नाशिल्लो कृष्ण नाही ते तरच त्या मथुरा जनाक बाद नका म्हणून पाप हय हय पण म्हाका म्हणारी युद्ध करून लोकां पुरा त्रास जावचे ना ते निमित्तान कृष्ण थंय वचून द्वारिका वचून राबिल्ले वय वय त्याच्या निमित्त ते काल यौवन सालवा हे पुरे मस्त पुरे असं त्याच्या निमित्त पुरे जावचे ते जरासंधाचे खाली म्हणारी जरासंध मागीर तागेल चेल्लीक वापस कंसान मेल्ल्यानंतर तो वापस वर्तकी कसले दुःख उरता ताका एक दुःख उरता की आपल्याला धूव पुरा विडो जाली न्ही अशें म्हणून दुःख उरता पण ते मेन उद्देशान फायटिंग करता फायट करचा उरता त्याची उद्देश तागेलो तेची म्हणारी एक कसले का ते अशी ताणे तागेल निमित्त मेगेल दुव अशी जाल्ल्या म्हणून पण ताका गोत ना की हो परम पुरुषोत्तम गोत ना म्हणून ते निमित्तान अशें जाल्लें ताका देव म्हणून गोत तशी आशिल्लो असल्यार तो तशें करचें जायना म्हणजे तो तशें विचार करतालो कित्याक म्हळ्यार देवान कोणाले खातीर करची उरता ते तागेल उद्धारा खातीर करतात कृष्णान कंसा मारल्यार कृष्णाल उद्धारू जालेलो आसा ताका वचून सांगू का आम्ही जय जय विजय स्टोरी जरासंधाक जायत माताजी भारी लायक म्हणले तुम्ही ते स्टोरी अशी जरासंधाले आणि तागेल जन्म भारी लायक भारी खुशी जाली हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण आणि कोणी काही कसले प्रश्न असायचे नामन जलेरी माताजी मस्त धन्यवाद तुमका थँक्यू व्हेरी मच माताजी परमिशन 2 अनाउन्समेंट करू आशिल्ले मंडे